पुनर्जीवन जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचें एक नवो दीस पळोवचे भाग देवान आमकां फाव केला. ह्या दिसाचे भोव पयल्यो घडयो सोम्या सांगात आमी खरशिया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. हांव म्हज्या गवळ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो. उलयता तो दळबाराचो सर्वेस्पर. एझेकियल प्रवादीच्या बुकांत 30 आनी 4 अध्यायांत 11व्या बळीर प्रॉफेट एझेकियल चॅप्टर 34 वर्स 11. वय सर्वेस्पर देव आमचो बरो गवळी सर्गार्थां देवन येता, आमकां सोदून येवन आमची तो जतन घेता. देखून भोवपय सक्रामेंतांत ताका व्हडा मोगान आनी भक्तीपणान आमी स्वागत करया, ताजें आराधन करया. गावया तें गीत जेजू बऱ्या गवळ्या जेजू स्वादीक बळ्या. आमच्या दैवी गायना कंताराच्या बुकांत कंतार नंबर A3 पेज नंबर 20 पान नंबर 20. जेजू बऱ्या गवळ्या जेजू स्वादीक बळ्या सर्गींता तूं देवलो सोदू म्हाका आयलो. पळय हांव ती शेळी तुका सुकोन गेली, तुजे थंय व्हड म्हाका पयसो रोंग सोनाका. पळय हांव ती शेळी तुका सुकोन गेली, तुजे थंय व्हड म्हाका पयसो रोंग सोनाका. जेजू स्वादीक मोगा सांगलो हांवें तुका, येमको नावार्दली पिसाय व्हडा दाली. पाटी म्हाका पळय घायाम तुज्याली पळय, नानोन पवित्रतान दवर सदांच काळजांत. पाटी म्हाका पळय घायाम तुज्याली पळय, नानोन पवित्रतान दवर सदां काळजांत. जेजू सर सुंदरा बोदलो भरतारा, सोया प्रास्पर जळी मोवा प्रासट रुची. बक्षी सुगी सोमे कर तूं म्हाका कृपेस, जातसे पॉयंट काबा सासान सुदी सर्गा. बक्षी सुगी सोमेस कर तूं म्हाका कृपेस, जातसे पॉयंट काबा सासान सुदी सर्गा. अर्गानी होगलाब तुका सोम्या जेजू ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं खरोच हजर आसाय. म्हजेर तूं दिश्ट घालताय, तुज्या मावाळ्याची दिश्ट म्हजेर घालताय, तुजी काकोतीची दिश्ट म्हजेर घालताय, तुज्या बेरमोतीची दिश्ट म्हजेर घालताय. म्हजी पिडा तूं गुण करताय, म्हजे कस तूं हळू करताय, म्हाका तूं बुजयताय, म्हाका तूं बुजवण दिताय, म्हज्या तोंडार तूं हांसो हाडताय, म्हज्या
म्हज्या कुडीक तूं बरी भलायकी दिताय भलायकी दिताय. म्हाका नव्यान सकत दिताय नव्यान सकत दिताय. म्हाका नवो बरवसो दिताय भरोसो दिताय. म्हज्या शिकपांत तूं म्हाका यशस्वी दिताय यशस्वी दिताय. म्हज्या व्यापार वहिवटांत तूं म्हाका जैत दिताय म्हाका तू जैत दिताय. म्हज्या हर एक येवजणी तूं पंथा पावयताय पोता पावयताय. म्हज्या हर एका गरजांनी तू पावताय गरजांनी तू पावताय. म्हज्या बेळ्याचेर आशीर्वाद घालताय आशीर्वाद घालताय. म्हज्या क्रेशेचेर आशीर्वाद घालताय आशीर्वाद. बरें बेळे म्हाका दिताय म्हाका दिताय. बरो मुनाफो तू म्हाका लाभयताय लाभयताय. बरो प्रॉफिट तू म्हाका दिताय म्हाका दिताय. वर्ती ग्रेस काय तू म्हाका लाभयताय म्हाका लाभयताय. सर सवलत्यो तू म्हाका दिताय म्हाका दिताय. तू म्हाका संरक्षण दिताय संरक्षण दिताय. तू म्हजो बरो गवळी बरो गवळी. हांव तुज्या हिंडाची शेडी हिंडाची शेडी. तू म्हजो मोग करताय देखून करताय देखून. तू म्हाका इश्ट म्हण आपयताय म्हण आपयताय. तुजो पाटलावदार म्हाका करताय म्हाका करताय. तुजो शीस म्हाका करताय म्हाका करताय. सुवार्थ परगट करून तू म्हाका लायताय म्हाका लायताय. तुजे थंय तुजे थंय. म्हाका बापाचो भुरगो करताय करताय. तुजे थंय हांव सर्गीचो वारेसदार जाता वारेसदार जाता. सासनाचे दायज म्हाका मेळटा म्हाका मेळटा. देखून अर्गां तुका सोमिया जेजू सोमिया जेजू. होगळाप तुका सोमिया जेजू सोमिया जेजू. जय जय तुका सोमिया जेजू तुका सोमिया. हालेलुया हालेलुया. होसान्ना होसान्ना. हालेलुया ओय मोगाचे न्हू सोमी आमचो बरो गवडी ह्या हप्त्यान चड आनी चड आमी नियाळ करता होंगी पुनर्जीवन जेजू एक बरो गवळी जावन आमच्या मोदेगात तो आसा आनी ताका आमचो गवळी जावन स्विकार करता आसतना मोगाचे न्हू आमकां तो बापाची भुरगीं करता सर्गींच्या राज्याचे वय सांदे करता आनी सर्गींच्या सर दायजाचे मोगाचे न्हू वारेसदार आमकां करता सर्गींच्या सर आशिर्वादांनी तो नेटयता तर आमी ह्या बोपय सक्रामेंताच्या हाजेरपणांत सांत आर्नॉल्डाचे एक विशेष मागणे ताचे वरवीं जायते अजापा विजमिता आनी बरी भलायकी घडतात हे मागणे आमी म्हणया तुमच्या त्या कांताराच्या बुकांत आसा दैवीक गायना कोंकणी भक्ती गितां दैवीक रेतेर मंदिराचो बूक हो पेज नंबर 18 पान नंबर 18 हे मागणे आमी म्हणया ये देवा सासनीक सत जावन आसच्या तुजे थंय आमी पातयेत हांव. ये देवा सासनीक सत जावन आसच्या तुजे थंय आमी पातयेत ये हांव. देवा तूं आमची घटाय आनी सोडवण तुजे थंय आमी बरो ये देवा तूं आमची घटाय आनी सोडवण तुजे थंय आमी बरो आसता हांव. ये देवा आमच्या अपरिमित मोगा सगळ्या ये देवा आमच्या अपरिमित मोगा सगळ्या काळजान आमी तुजो मोग करता ये देवा आमच्या अपरिमित बरेपणा सगळ्या काळजान तुजो मोग करता. ये देवा आमच्या अपरिमित बरेपणा सगळ्या काळजान आमी तुजो मोग तुजो करता. शब्द ह्या संवसाराचो सोडवणदार जावन पाठयलोय आम्हा सर्वांक तुजे थंय एकठांय. तुजो शब्द ह्या संवसाराचो सोडवणदार जावन पाठयलोय आम्हा सर्वांक तुजे थंय एकठांय. आम्हा सर्वांक तुझ्या पुताच्या स्पिरितान भर आणि तुझ्या नावाची महिमा गावंक आमकां फावो कर. आम्हा सर्वांक तुझ्या पुताच्या स्पिरितान भर तुझ्या नावाची महिमा गावंक आमकां फावो कर. पातकांचो काळोख आणि बेविश्वासाची रात दैविक शब्दाच्या प्रकाशात आणि कृपेच्या आत्म्याद्वारे नपैन जाऊन दी आणि जेसूच्या पवित्र काळीज सर्वांच्या काळजांनी राज करून दी आमेन. हे भोव अपूर्वेचे मागणे परतून आम्ही म्हणया पातकांचो काळोख आणि बेविश्वासाची रात दैविक शब्दाच्या प्रकाशात आणि कृपेच्या आत्म्याद्वारे नपैन जाऊन दी आणि जेसूच्या पवित्र काळीज सर्वांच्या काळजांनी राज करून दी आमेन. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. होय मोगाचे न्हू जेसूच्या बोपयत काळीज समेस्तांच्या काळजांनी राज करीत कित्याक तो जावन आसा बरो गवळी हरी एकल्यानी जेजूक बरो गवळी म्हण स्वीकार केल्ल्या वेळार मोगाच्यान आमी सर सांगता एक हिंड जातेल्या आणि आमचो गवळी एकच आमचो समी जेजू जातलो आणि तो जावन आसा रायांचो राय ताच्या सवे आमी सासनाच्या सासनाक सरगार सासनाच्या जिवितांत राजवडकी चलयतल्या देखून मोगाचे न्हू आमी समिया जेजूक आमचो बरो गवळी म्हण स्वीकार करता आसतना तो आमकां बरो गवळी करता म्हणजे तो आमकां देव आपणे दिता जे कितें येदळच आपणे आमकां दिलां काजारी जिवितांत एक घोव जावन एक बायल जावन एक आवय जावन एक बापूय जावन एक आप व्हडली माय जावन या खंयचोय हुद्दो आमकां दिला आनी विशेश जावन ह्या जाकांक रिलिजियसांक मोगाच्या ते एक विशेष आपणे गवळी जावन तांच्या ताब्यान दिल्ल्या हर एकल्यांक आवय बापायनी तांकां दिल्ल्या त्या भुरग्यांक एक बरो गवळी जावन एक बरी देख दिवन तांकां एक दीस बरो गवळी जावंक तांकां प्रेरण दिवंक आनी तांकां मार्गदर्शन दिवंक समी जेजू आपयता मोगाच्यान कितलो बरो आमचो बरो गवळी समी जेजू समेस्तांक मोगाच्यान सुवार्थ परगट जायचे देखून आमी माग्या चड आनी चड देव आपणे एसवीडी सभेक एसवीडी म्हळ्यार सोचियेता स्वबी दिविनी दैवीक शब्दाचो मेळ सगळ्या संवसारार 8000चे की चड सांदे आसात सुवार्थ परगट करना आसात वय पातकाचो काळोख आणि बेविश्वासाची रात नपैन जायचे जेसूच्या काळीज सकणाच्या काळजांत राज करीचे म्हण वावर नासात देखून ह्या वर्सा चड आनी चड देव आपणे
दैवीक शब्दाच्या मेळाक SVD सभेक मेळच्या खातीर आमी मागया मातनी आमकां कळीत असले कोणी तरणाटे आसात वय हायस्कुलांत या PUC शिकतात या ग्रॅज्युएशन करतात या शिकप जालां काम करन आसात तांकां ह्या जाग जायचे म्हण बघता तांकां मोगाच्यान आमी प्रेरण दिवया आमी तांकां उत्तेजन दिवया लेट अस इन्स्पायर देम लेट अस गायड देम let us encourage them to join SVD seminary in Kiram parish, that is in Damaskate near Kinnigoli in Mangalore diocese. वय मोगाचनो हांगासर भरती जावन मोगाचनो SVD ह्या जाग जावन सगळ्या संवसारा सुवार्ता प्रकट करच्या खातीर आमी व्हडा भक्तीपणान मागया जेजू आमचो बरो गवडी मोगाचनो कांयच म्हाका उणें ना म्हणून आमी गावया. E64 पेज नंबर 145 पेज नंबर 145. संगी असताना देंबिरान म्हाका ना सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणें ना सोमी संगी असताना देंबिरान म्हाका ना. पाचवें तन असले कडे सर म्हाका तो सोदून दिता तरणे पाचवें तन असले कडे सर म्हाका तो सोदून दिता उदका लागीं व्हरून म्हाका तानेक मुजे तो पियेम दिता उदका लागीं व्हरून म्हाका तानेक मुजे तो पियेम दिता सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणें ना सोमी संगी आसतना देंबिरान म्हाका ना. अशीर वाटेंतल्या हांव चलतना मुजे बराबर मेटां काडता अशीर वाटेंतल्यान हांव चलतना मुजे बराबर मेटां काडता कश्टांची वाट समकतना म्हाका वाटवून तो मुखार वेता कश्टांची वाट समकतना म्हाका वाटवून तो मुखार वेता सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणें ना सोमी संगी आसतना देंबिरान म्हाका ना सोमी म्हजो गवळी. मोगाचनो सोमी आमचो बरो गवडी कितेंच आमकां उणें ना सोमी संगी आसतना कसलीच भिरांत ना. कालच्या दिसा म्हणजे शनिवाराच्या दिसा हांगासर एका दिसाची रेतीर आसा आनी त्या रेतीर वेळार एका भुरग्यान कितले अपुरब्याची साक्ष दिली. ताका परीक्षा म्हणटना भिरांत दिसतली परीक्षा म्हणटा आसतना हात पाय कामतेले
परीक्षे शिकून बसतना जायते कस जातलें जायते शिकतालो तो हुशार तो पण परीक्षेक बसता आसतना कितें जाता म्हणना परीक्षा बरोवंक जायना तसलो भुरगो तो हांगासर रेतेरीक येता आनी हांगासर रेतेरी वेळार ताका एक विशेष दैवीक अनुभव जाता आनी तो म्हणटा सोमी म्हजो गवळी म्हण हांव जाणा जालो कितेंच म्हाका उणें ना सोमी म्हज्या सांगाता सदांच आसा त्या सोमयाक हांवें संगीत घेतलें आनी हांवें म्हळें सोमया जेजू म्हज्या शिकपाचेर आशिर्वाद घाल म्हज्या फुडाराचेर आशिर्वाद घाल तूं म्हज्या सांगाता राव आनी अशें हांवें सदां न्हीद मागोवन सुरू केलें आनी केदाळ म्हाका जेजू बऱ्या गवळ्याचें दर्शन जावंक सुरू जालें आनी जेजू म्हज्या सांगाता आसा म्हणलो धैर्य मेळटा आसतना म्हजे हात पांय खांब्योचे रावले म्हजी भिरांत म्हजी कावजेणी म्हजी आपदैर म्हजी एंग्जायटी सवकास उणी जाली म्हणटा तो आनी परीक्षे बरयता आसतना बरेंकान ताणें बरयलें केवल इल्ले हाय फर्स्ट क्लासीचो भुरगो आतां 90% चड मार्क्स आयल्यात 93 पॉयंट कितें मार्क्स ताका आयल्यात आनी अशें आतां बऱ्यांतलें बरें मोकलें शिकोवंक तो तयार जाता देखून तो हांगासर देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता बोर्ड एग्जाम मोर दॅन 93% मार्क्स येवचे मोगाच्यान केदे व्हरते एक भाग देव आमच्या सांगात आसतना मोगाच्यान कांयच उणें ना एक तरणाटो हांगासर आयिल्लो ताच्या तरणाट्या जिवितान ताणें जायतें जोडलें बिझनेस बरें जालें ताचें देखून आनीकय चड जोडया म्हणून ताणें काजर जावनचें पाटी घालें आनी कित्याक मोद्याक एक 20 आनी 9 वर्सांच्या प्रायर काजर जावया म्हणटा आसतनाच जायते ताका कोराडा वयर बिझनेसाचें आस्त बदीक आसलें पूण एका तरणाट्या चलयेन काजर जाता म्हणल्यान ताका गुपीत दवरलो तांचो मोग ताणें ताका घात केलो ताणें ताका सोंड सोडलें ताका दुसरी इश्टकाच आसा त्या चलयेक म्हण कळिल्लेंच आका मोगांत आघात जालो ही बिकेम ए लव फेलियर आनी तांतू वर्तें दूख खंत बेजाराय ताका जाली आनी ताचे उपरांत ताणें सोरो पिवंक सुरू केलें आनी स्मोकींग करून सुरू केलें सिगरेट स्मोकींग करून सुरू केलें आनी निराश जालो देदेस्पोर जालो ताजें 3-4 करोडाचें बिझनेस सवकास उणें जावन आयलें हाच्या बदलाक थंय हांगासर कोणाक रीण काण गेलो ताणें तांकां दिवंक ताचे कडेन पयशे ना जाले आनी तशेंच बिझनेसांत खंयसर कलेक्ट करीचे पयशे तें ताका कळना जालें अशें थंय हांगासर एक्सिडेंट्सय जाले आनी अशें 1-2 वर्सां ताणें मुंदरसिली लगभग 30 आनी 1 वर्स 30 आनी 2 वर्सां जाता आसतना ताजी आवय बापूय कुटुंबाची सगळीं खंतीस जालीं ताका खाजर कित्याक जावंक आयकना म्हणून तेसल्यान पी येता म्हणटा आसतना आनीकय चड खंतीन बेजारायन ती आसली आनी असल्या वेळार ताका हांगासर धाडलें आनी हांगासर आपूण आटल्या वेळार सुरवेर तो म्हणटालो म्हाका सोरो सोडूंक जायना फाद आनी तो म्हणटा म्हाका तांणी घात केलो हांवें चिंतून ना ती म्हाका घात करता थंयच परतून उलयतलो ताज्या काळजाक घाय जाल्लें ताज्या अंतस्करणाक व्हड बेजाराय जाल्लें दूख जाल्ली खंत जाल्ली निराश जालो तो जिवीतच नाका म्हूण ताका बगतलें देखून हांवें ताका वय बरें कन्न कावन्सिलींग कन्न मार्गदर्शन दिवन हांवें ताका सांगलें तूं एक फावटी येवन जेजूचो अनुभव जावन पळय वन्स टेस्ट जीसस टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड सोमी कितलो बरो आनी स्वादिश्ट म्हण रूस पळय ताची एक फावटी ताची रूस तुका रिकता मागण्याची सोमयाच्या हाजरपणाची सोमयाक बरो गवळी करून स्विकार करचें आनी उपरांत तूं केदींच जेजू सोडिनाय आनी जेजू तुका सोडिना म्हळें आनी मोगाचें न्हू आयलो तो हांगासर रेतेर ताणें केली आनी रेतेर करता आसतना ताका विशेश बुजावण मेळ्ळी आनी खरेंच ताका मागण्याची रूस आयली हालेलुया अर्गां होगलाप दिवन वाच्या सक्तेन देवाक अर्गां आनी होगलाप दिवचे पवित्र आत्म्याचो अभिषेक जावन घेवचे पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका खालच जियोवचें बैत पुस्तक वाचचो कोणतासो तेर्स करचो मागणें करचें हांगा थावन गेल्या उपरांत तें मागणें करता आसतना तो म्हणटा ताका विशेश बुजावण मेळ्ळी परतून तो सुकोन पडलो परतून ताका आमाल पिवण्याची आशा जाली परतून तो फाटीं गेलो पूण परतून हांगासर रेतेरीक आयलो आनी गेलो त्या एका वर्सा थावन तो रेतेरीक येता आनी ह्या दिसांनी हांव तो येवन हांगासर साक्षीता हांव एक देवा थावन पयस गेल्ली शेळी देवाक सांडून गेल्ली शेळी पूण सोमी म्हाका सोदून आयलो परतून ताणें म्हाका ताच्या गोपांत एकवट आयलें म्हणटा तो आनी ताणें आतां सोरो संपूर्ण सोडला पयलेंच्या बरींचाचे बिझनेस परतून वाडला ताणें जे कितें नश्ट अनुभव केलो तो सगळो वय ताका आतां वय नश्ट नपय जावन आतां लाभ जावंक सुरू जाला आनी तो म्हणटा परतून ताचें बिझनेस अपुरब्यान वाडोवन आसा आनी त्या पयलेंच्या त्या चलयेक तें दुसऱ्या लागीं खाज जाला ताका ताणें संपूर्ण तरान बक्षिलें आनी ताचे देवाचें आशिर्वाद मागलें हांगासर ताका बक्षूंक साध्य जालें तो म्हणटा बऱ्या गवळ्यान म्हाका बक्षूंक करपा दिली तो म्हज्या सांगाता आसा परतून ते कोडू अनुभव जातना ताका हांव बक्षितां आनी आतां ताका एक नवी सैरीक जाल्या त्या चलयेक सयत हांगासर आपोवन हाडतो आयला बेगीनच तांचे काजाराची आनी सगळी विलावारी मांडावळी येवजण जाल्या देखून तो अर्घ आनी होगलाप दिता तो म्हणटा म्हजें जिवीत नासाच्या वाट्यान आसलें हांव काळोखान चलतलों
पूण सोमी म्हज्या सांगात आसलो देखून तो म्हजो काळो कोताने उजवाडांत प्रकाशान बदलेलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी एक कुटुंब म्हाका हांगासर तरणाटें कुटुंब 4 वर्सां जालीं काजर जावन भुरग्यांचे देण्यातले मातनी भुरग्याचे देणे जायचे म्हण आशेत आसतना ती चली म्हळ्यार काज धरली. ती स्त्री एक नर्स जावन आसा तरी ती जाणा तिका ते PCOD समस्या असल्या वरवीं रक्तस्रावाचे विशेष समस्या असल्या वरवीं ताका भुरग्याचे देणे जावंक जायते अडकळ आसली. आनी तसली वय दुखां गळोन हांगासर येवन रेतेर कर देवा मुखार तांचे दूख वमतिलें आनी ती म्हणटा सोमयान आमचें दूख पळयलें, बऱ्या गवळ्यान आमचें दूख पळयलें, आमकां आरावन धरलें. आनी हांगासर संदेश सयत आयलो त्या स्त्रियेचें नांव काण जेजून म्हळें की हांव तुजेर आशिर्वाद घालता, बेगीनच भुरग्याचे देणे लाभता. डाक्टर म्हणटात असाध्य आनी मेडिकली इट इज इम्पॉसिबल बट फॉर गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल. नांव काण जेजून आपयलें तर म्हाका भुरग्याचे देणे मेळटलेंच म्हणून भावार्थान ते आनी ताचो पती पातयेली फाटीं वचून एका म्हयन्या भितर तांकां बरी खबर मेळ्ळी. आनी उपरांत भुरग्या प्रसूत जावन आतां 3 म्हयन्याच्या भुरग्याक काण घेवन काल भुरग्याक दाखोवन मोगाच्यानो हांगासर देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. केदो व्हरतो महान देव मोगाच्यानो, कितले अजापां वेचमीत आमच्या जिवितान करता तेन्ना आमी ताका आमचो बरो गवळी म्हण आमी स्विकार करता. आनी तो आमचो स्वामी जेजू आमकां म्हणटा म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां नांवान वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. वय मोगाच्यानो सोमया जेजूच्या फाटल्यान आमी या, ताजे उपादेश, ताचो संदेश, ताची सुवार्थ आमी आयकुया, ताज्या उतरा प्रमाणे आमी जियोया. आमचें जिवीत तो सार्थक करतलो, फळाभरीत करतलो, आशिर्वादान तो भरतलो. आजच जेजू बऱ्या गोळ्याचे आशिर्वाद तुम्हाला समेस्तांचेर देवान येवन आसा. कोणी थंयसर म्हणटा सोमया बऱ्या गोळ्या तूं म्हजी जतन घे म्हणटा आसतना तो तुजी जतन घेता. तूं थंयसर खटल्यार न्हिदोन आसाय, तुका पिडा शिडा आसा, पूण जेजू तुका ती सोसूंक करपा दिता, मात न्ही तुजी पिडा गुण करता, तुज्या मोगाच्या मनशाचो मोग तुका फोव करता. तूं बक्षीत आसतना बऱ्या गवळ्याच्या त्या कृपेन तूं बक्षीत आसतना देवाचे विस्नार आशिर्वादां तुजेर ती देवान येतात. देखून मोगाच्यानो व्हडा भावार्थान आनी भक्तीन आमी गावया. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, जेजू म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. आमच्या कंताराच्या बुकांत कंतार नंबर E62 पेज नंबर 144 144. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. सर्व सोहा सोदून करो बुजवा, तुझे लागी आसा सोमिया, म्हाका जिवीत दिवचे भूत. खंय सर्व सोहा सोदून करो बुजवा, तुझे लागी आसा सोमिया, म्हाका जिवीत दिवचे उद्धार. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. जेजू बऱ्या गवळ्या लागीं मोगाच्या नांवी मागी आमच्या सर त्या सवा बसत. आज जो कोण जन्म दिवस आचरतात तांचे सांगात आमी संतोष पावता. तुमकां व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. जेजू बरो गवळी सर तुमच्या गरजांनी तुमकां पावोवन दी. क्लिफर्ड डिसोजा मियार, हेलेन डिसिल्वा बेंगलोर, फिलिप
रोझारियो डिसोजा. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात आज. 59th wedding anniversary of Salvador and Eugene D'Souza Kemannu. Carnel and Violet D'Souza. Silver wedding of Mario and Anessa D'Souza Amboli Anderi. 35th wedding anniversary of Cyril and Nancy De Silva Mudbidri. Santosh and Anita Di Mello Udupi celebrate their 5th wedding anniversary. 59th wedding anniversary of Salvador and Eugene D'Souza Kemannu. तुमका आम्ही अभिनंदन पाठयता. तुमचेर देव भरपूर आशीर्वाद घालून दी, बरो गवळी सर तुमच्या गरजांनी पावोवन दी. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. तांच्या जिवितांत देवान केल्या सर बरेपणा पासत. स्वीटा मेंडोन्सा थँक्सगिव्हिंग फॉर द 74th birthday of Monica Mendonça. तशेंच डर्विन मोंतेरो मिलाग्रीस मँगलोर ताका व्हड अवघडांतले देवान निवारलेल्या पासत. दैवीक आकृतीच्या मानाक कॉसेस रॉड्रिगस पांबोर. जेजूच्या बोपयत काळजाच्या मानाक लिना फर्नांडीस. मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत. सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत. प्रोस्टेट ग्लँडाच्या कॅन्सरांत देवान निवारलेल्या पासत. पाठीच्या गाण्याची दूख देवान गुण केल्ल्या पासत. पाठीच्या गाण्याची सर्जरी जाल्या उपरांत संपूर्ण बरी भलायकी देवान दिल्ल्या पासत. ओपन हार्ट सर्जरी असली वय बऱ्या तरान ती जाल्ल्या पासत. तकली पडापड असली गुण जाल्ल्या पासत. रेतेर केल्या उपरांत साहित्य बरेपण वैयक्तीक जिवितांत कुडींत आनी कुटुंबांत देवान फाव केल्ल्या पासत. मानसीक पिडा देवान वयस केल्ल्या पासत. भाव भयणी मदें माया मोगान एकवट फाव केल्ल्या पासत. जागो बऱ्या तरान वय पूर्वजांतून आयिल्लो जागो बऱ्या तरान वांटे करन भाऊ भयणी मदें वय मनस्ताप नासतना माया मोगान वांटो जाल्ल्या पासत. आनी जागो विकून गेल्ल्या पासत. फ्लॅट नावार जाल्ल्या पासत. घराचें काम वेळार जाल्ल्या पासत. बरी सैरीक जाल्ल्या पासत. आनी कराराचें रोसाचें आनी काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत. भुरग्यांचे देणे नातले भुरग्यांचे देणे लापलेल्या पासत. बरें काम मेळ्ळेलें पासत. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेलें पासत. सांबाळ मेळोंक अडखळ असली वेळार सांबाळ मेळ्ळेल्या पासत. कंपनी बंद पडचेर असली बंद पडनातल्या पासत. आनी परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत. परमनंट रेसिडेन्सी मेळ्ळेल्या पासत. या झुजाच्या समयारी बरें काम मेळ्ळेल्या पासत. आनी मोगाच्या मनशांत हांव जैतो आदार मेळ्ळेल्या पासत. बँकांतून लोन पास जाल्ल्या पासत. शिकोवंक आनी बरे रिजल्ट येवंक देवान फाव केल्ल्या पासत. व्हड आकांतांतले देवान निवारलेल्या पासत. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तर आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. आतां आमी विविध त्या पासत मागया मागोवंक उलो दिला. एसवीडी सभेक जायतीं देव आपणे लाभच्या पासत. ह्या वर्सा एसवीडी किरांत असल्या महिना सेमिनारीक जायत्या भुरग्यांनी थंयसर भरती जावच्या पासत. आनी सर्जरी जावचेर आसा ती बऱ्या तरान जावच्या पासत. काजाराचें कार्य आसा तोरसाचें खराराचें त्या बऱ्या तरान जावच्या पासत. दुपलेवाचें कार्य बऱ्या तरान जावच्या पासत. वय पयल्या कुंभाराचें कार्य आसा तें बऱ्या तरान जावच्या पासत. ह्या वर्सा वेळार बरो पावस येवच्या पासत. धग उणें जावच्या पासत. झूज रावच्या पासत. थंयसर दुबय बंद पडलें तें बिझनेस परतून थंय स्टार्ट जावच्या पासत. काम नासतना थंयसर कश्टातात कुवेट बहरेन आनी दुबय आनी विविध देशांनी थंयसर बरें काम परतून स्टार्ट जावच्या पासत. सुरवात जावच्या पासत. परमनंट विजा मेळच्या पासत. परमनंट रेसिडेन्सी मेळच्या पासत. पॉयंट करूंक चिंतिल्लें तें पॉयंट वेळार साध्य जावच्या पासत. डिलिव्हरी बऱ्या तरान जावच्या पासत. भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत. बरी सैरीक जावच्या पासत. घराचें आनी कंपाउंडाचें काम सुरू केल्लें पावसा पयलें तें बऱ्या तरान अखेर जावच्या पासत. काजाराची तयारी केल्ली बऱ्या तरान जावच्या पासत. काजर तुटच्यार आसा तें तुटनासतना माया मोगान हय तांचो मदलो मनस्ताप हय अखेर जावच्या खातीर मागोवंक उलो दिला. परिक्षेक शिकोवंक बरी गिन्यान मत मेळच्या पासत. त्या सेमिस्टर एग्जामान ती पास जावच्या पासत. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस मालकाण्याच्या आत्म्याच्या सर्वांसां पासून मागया. देवादीन लुईस डिकोना ऑन 64th डेथ एनिवर्सरी वालेन्सिया. जोसेफिन टेलिस तशेंच मरण पावल्या सर भुरग्यांक आनी विशेषान झुजा वेळार बॉम्ब पडलेल्या सर भुरग्यांच्या आत्म्याच्या सलवासां पासत. देवादीन फेलिक्स डिसोजा आनी एडवर्ड डिसोजा मुदरंगाडी. देवादीन जाल्ल्या सर ह्या सगळ्यांच्या आनी ललितच्या आत्म्याच्या सलवासां पासत. तशेंच सर मरण पावल्या सर कामागारांच्या आनी कुटुंबाच्या सर सांद्यांच्या सालवासां पासत. विल्सन टेलर्स आनी तशेंच पुलकतलीच्या आत्म्या आसा उडास करता प्रेसिल्ला पीटर. देवादीन लुईस डिक्रूज मुखामार.
Josephine Tellis on her birth anniversary. Rodriguez केल्या कुटुंबात मरण पावल्या समेत उडास करता ऑलविन रॉड्रिगस आणि कुटुंब राया गोवा. देवाजीन जोसेफ डिसोजा पालाडका, जोसेफ डिसोजा, मॅग्दलिन डिसोजा पालाडका, अँटोनेट जोसेफ केटिंजियन कुवेट, जोसेफ केटिंज बजो ही जोसेफ केटिंजियन कुवेट कुटुंबात मरण पावल्या समेत उडास करता वैसी लविना सल्डाना. शासनाचो विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशाचेर फंगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दी आमेन. सरलेल्या समेस भावार्थ तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ते विषय घेवन दी आमेन. म्हज्या देवा, म्हज्या राया, म्हज्या जिवा, म्हज्या सर्वा दिमयेर पडया नमस्कार कर. समयाचे आशीर्वाद आमी जोडया. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. ಗೀತ ನಂಬರ್ A38, A38. सौम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्ळ्यो, संतोष बरीत काळजान तुका हरसिता. तुझे मरण जिवंतोन आमी समरमता, सर्गी जेवणान तुझ्या आमी बागेता. सौम्या जेजू क्रिस्ता बऱ्या गोळ्या, सुकून गेल्ल्यो शेळयो आमी तुज्यो, हिनान तुझ्या आमकां राखून विघ्न अनवारांतली आमकां निवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या पुनर्जीवन जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमच्या बऱ्या गवळ्यात अधिक मोगाचे न्हू. या हप्त्यांत जेजू बरो गवळी म्हणून आमी स्वीकार करता आणि पुनर्जिवंतल्या जेजूक बऱ्या गवळ्याच्या रुपार आमच्या जिवितांत आमी तसो अनुभव करता. जेजू जावन आसा बरो गवळी, तसलो दिश्टाव आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरता. तसलें एक दर्शन आमी घेता. जशें एक बरो गवळी आपल्या शेडयांक व्हडा मोगान आरावन धरता, पटलून धरता, आपल्या काळजाक धमून धरता. जर तर एक शेळी घायेता, त्या शेळयेची तो जतन घेता. त्या शेळयेचे घाय गुण जाता पर्यंत ताका बरी चिकित्सा तो दिता. कश्टतल्यांक आदार दिता, दुखेस्तांक बुजवण दिता, पिडेस्तांक बरें करता आनी आमकां सर गरजांनी तो पावता. आनी तसो समी जेजू आयच्या वांजेलान परतून म्हणटा, हांवूच बरो गवळी, तुमी म्हज्या हिंडाचे शेळयो. म्हज्या शेळयां खातीर हांव म्हजो जिवूस दिता. पळय, आमच्या खातीर आपलो जिवूस सयत दिवंक तयार असो बरो गवळी आमी आमकांच ताका समर्पण दिवया. तो आपले मांस आनी रगतच हर एका मिसाच्या बलिदानान आमकां दिता आसतना, म्हणजे ताचो जिवूस आमकां दिता आसतना आमच्या जिवितांत आमी आमच्याच खातीर न्ही, आमचो मोग केल्या त्या समया खातीर जियोंक आनी समयाच्या मोगान बरोवन आमच्या भावा भयणीची सेवा साकरी कर आमचे क्रिस्तांव जिवीत महिमे बेरीत करूंक देव आमकां कृपा दिवं दी. ह्या मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमची पातकां आमची सुखी आमी अस्कत कय आमी वळखून घेवया आनी देवा कडचें बक्षाने मागया. समया जेजू तूं पातक्यां कापोंक आयलोय, आमचे पातकी जिवीत आमी स्विकार करून घेता. तुका बरो गवळी म्हूण आमी स्विकार करिनातल्या पासत, तुज्या हिंडाचे शेडयो जायनातल्या पासत, तुजो ताळो आयकनातल्या पासत आमी बक्षाणे मागता. समया काकूत कर, समया जेजू तुवें आमच्या खातीर तुजो जिवूस दिलाय आनी आमचो जीव आमी आमच्या कुटुंबाच्या बऱ्यापणा पासत हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर समर्पण दिवंक खालतेपणान सादेपणान आनी विनम्रपणान जिवंक तुवें आमकां आपोवणी दिलाय. असलें जिवीत आमी जियेनातल्या पासत आमी बक्षाणे मागता. क्रिस्ता काकूत कर, समया जेजू तूं तुज्या
बापाच्या उजव्या बसून आमच्या बसत विनंती करता आणि आमका आधार देऊन सदांच तयार असाय. तुझो आधार आम्ही सदिनातल्या बसत तुझ्या कृपेच्या बळान आम्ही सदांच उजवाडाचे महिमेचे आणि हेरांक कुमो करचेत असले जिवीत जियनातल्या बसत आम्ही भक्ताने मागता. समिया काकुतकर समिया काकुतकर सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करू आणि आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिवेताक फावो. आमेन. प्रार्थोया. कणवळ्या बापा पातकाच्या खोणांत बुडोवन गुलाम जाल्ल्या आमकां तुझ्या साकरांक तुझ्या पुताचे खालते काय वरवीं उबारून तुवें तुजीं भुरगीं केल्याय आणि आमची काळजां सर्गीच्या संतोषान भरल्याय. तर हो संतोष सदांच आमच्या काळजांनी सांबाळून ससनाच्या संतोषाक आमकां पावय. आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या सासना. आमेन. धर्मतेची कृत्या पुस्तक. जुदेवने असल्याने देवाचे उतर घेतली म्हणली खबर धर्मतांक आणि जुदेयांतल्या समेस्त भावार्थ्यांक पावली. पेद्रू जेरुसलेमाक गेल्ल्या वेळार सुवार्थगारांनी ताजी टिका करून सवाल केले. सुनत जावंक नातल्याक तुवें कितें म्हूण भेट दिली आनी कसो तूं तांच्या सांगाता जेवलोय. तवाळ पेद्रून घडलेले संगतीचो सुरू तावन अखेर पर्यंत हे परी इवर दिलो. हांव जोप्पा सरान मागण्यार आसतना दान परवशान पडून हांवें एक दर्शन देखलें. व्हडले एक शिड्या कशी अंतराळांत 4 कोनशांनी उमकुळून आसली कसलीगी एक वस्त देंवून येताली ती हांवें देखली. ती शिदा हांव असले कडेन येवन रावली. ती हांवें सारके देखल्या वेळार तांतू मनजाती रानवट मृगां जीवदाळी आनी आकाशाची सुकणी म्हाका दिसली. तेवळ पेद्रू उठ मार आनी खा अशें म्हणटालो एक ताळो हांवें आयकलो. पूण हांवें म्हणलें ना समिया नाका. अशुद्ध वा भ्रश्ट जाल्लें कसलेंच येदोळ हांव आपूण नेना. पूण दुसऱ्या फावटी त्या सर्गावयल्या ताळ्यान म्हाका म्हणलें देवान शुद्ध केला तें तूं अशुद्ध म्हणा नाका. अशेंच 3 फावटी घडलें. शेकी ती वस्त आसा तशी अंतराळाक फाटी ओडविली. ह्या फाटाफाट शेजाऱ्यांतान मुजे सरशी म्हूण धाडलेले तेग जण हांव असल्या घराक येवन पावले. ताज्या सांगाता वचूंक हांवें फाटीं फुडें करिनाय म्हूण पवित्र म्हाका कळीत केले. हे 6 जण भावी म्हज्या सांगाता शेजाराक आयले. आमी सकटी कर्नलाच्या घरा गेल्या. आपणाक एक देवदूत दिश्टी पडलो आनी पेद्रू म्हणटात त्या शिमाव आपोवन हाड. तो तुजे लागीं उलयतलो आनी ताज्या उतरा मुखांत तूं आनी तुजें सगळें घराणें बचाव जातले. पूण हांवें उलोवन सुरू करतास सुरवेर आमचेर देंवलेलो तेच परी तांचेरय पवित्र आत्मो देंवलो. तेवळ जुवान उदकान स्नान दिलें. पूण तुमी पवित्र आत्म्यान स्नान घेतल्यात अशें म्हूण समियान सांगल्या उतराचो म्हाका उगडास आयलो. देखून आमी समिया जेजू क्रिस्ताक सत मानल्या वेळार देवान आमकां दिल्ले तेच देणे तांकांय दिले जाल्यार देवाचेर आड वचूंक हांव कोण. इतलें आयकतच ते समाधानी जाले. तितलेंच न्हय तर देवान हे जतीचें की जिणी बदलोवन जिवोवचो संदर्भ दिला म्हणून ते देवाक महिमा दिवंक लागले.
देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. म्हजो आत्मा देवाक जिवंत देवाक तानेता. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक तानेता. जशें मेरू व्हांवते दरीक तानेता तसो म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक तानेता. म्हजो आत्मो देवाक जिवन देवाक तानेता. केन्ना वचून देवाच्या सदरे मुखार हांव रावूंक म्हाका मेळत. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक तानेता. तुजो उजवाड आनी तुजें सत म्हाका पाटय. तीच तुज्या पवित्र दोंगरार वाट व्हरूं आनी तुज्या निवासांक म्हाका पावों. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक तानेता. तेदवा तुजे वेदी मुखार हांव येता आनी म्हाका संतोष आनंद दितल्या देवा हुजीर रावता आनी विणे वाजोवन तुका वंदिता. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक तानेता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. हांवच बरो गवळी म्हणटा स्वामी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्व तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. सांजवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. त्या वेळी जेजून फरिजावा लागीं म्हळे, सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण बकरांच्या गोट्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरेच वटेन वयर सोडून येता तो सोर आनी लुडकार. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बकऱ्याचो गवली. हाका राखवाल धार करता. बकरे ताच्या ताल्याक कान दितात. आपल्या बकऱ्याक तांच्या नांवान उलो करून तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सगळ्यांक भायर काडटच ताच्या फुडल्यान तो वेता आनी तसो तालो वळखता ते बकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. परक्या फाटल्यान ते बिलकुल वचना. ते परक्या स्वतालो वळखना जाल्ल्यान ताचे तावन ते पळून धांवतात. जेजूर तांकां ही होपार सांगली पूण ताणें सांगलेल्याचो तांकां अर्थ जालो ना. देखून जेजू परत्यान म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, हांव बकरांचे दार. म्हजे पयले आयिल्ले सर सोर आनी लुडकार. देखून बकरांनी तांकां गुमान करूंक ना. हांवच ते दार. म्हज्या मुखांतर भितर सरता तो शाबितायेन आसतलो. तो भायर भितर वेतलो ताका सरोय मेळटलो. सोर येता फकत सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विभाड करूंक. हांव आयला तांकां जिवीत मेलो म्हूण, बरोवन वमतोंच्या मापान ते मेलो म्हूण. देवाचे उतर हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समिया जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाच्यानो. जेजू आमचो बरो गवळी. तो आमकां समेस्तांक एक हिण जावन एकठांय करूंक आशेता. देखून जॉपांत आसतनाच सांत पेद्रूक एक भोव अपुर्बेचें दर्शन ते दिसलें. त्या दर्शना वरवीं कितलें बरेंपण पवित्र सभेन जालें पळयुया. पेद्रू पळयता एका दर्शनांत एक व्हड एक ताट, व्हड एक आयदान आनी त्या आयदानांत सर तरांच्या सर जिन्सांच्या मासलेक तो पळयता. ही सॉ ऑल टायप्स ऑफ फिश, एनिमल्स अँड इवन बर्ड्स अँड रेप्टायल्स. सर तरांची जीवदाळी सयत पळयता आनी ताका एक ताळो आयकता. तांतलें घे आनी खा म्हणून. तो घेवंक आनी खावंक तो आयकलो ना. कित्याक थोडे जीवदाळी आनी थोडे मनजाती आनी थोडे सुकणी तो खावचो न्ही आनी खावंक योग्य तसलेय न्ही. तरी देवाचो ताळो ताका म्हणटा, जे कितें देवान योग्य केलां तो अयोग्य म्हणा नाका. आनी पूण मोगाचें न्हू, हांगासर आमी जाणा जायचें आध्यात्मीक तरान थोडे संगती आमी सांकेतीक म्हणून आमी जाणा जायचें. दे आर सिंबॉलीक. म्हणजे खा म्हळ्यार तुवें खायचंय म्हणून न्ही. भौतीक तरान खावचें म्हळ्यार पवित्र सभेच्या हिणांत, पवित्र सभेच्या जम्यांत तुवें तांकां स्विकार करी जाय. म्हणजे जशें विविध जिन्साच्यो
विविध टायपाच्यो विविध तरांच्यो मन जाती सुकणी संवजां जीवदाळी मासल्यो आसात की तशेंच विविध तरांचो लोक आसा जुदेव आसा जुदेव न्हय आसलो लोक आसा इस्रायलीत आसात इस्रायलीत न्हय आसलो लोक आसा सुन्नात केल्लो लोक आसा सुन्नात करिनातलो लोक आसा आनी एशियाचो लोक आसा या युरोपाचो लोक आसा वय विविध जाती खातीचो लोक आसा विविध जाती आसात विविध खाती आसात विविध तरांचे वय भासो आसात विविध गांवचे लोक आसात पूण देव समेस्तांचो मोग करता आमचो देव समेस्तांचो बाप समिया जेजू थंय समेस्तांक एक हिंड करूंक आशेता आनी समिया जेजूक बरो गवळी करूंक आशेता आनी आमी आमच्या हिंडांत आमकां देवान दिल्ल्या त्या शेडयांक जतन घेवचे आसल्या शेडयांक आमी बरो गवळी जावन तांचे खातीर आमचो जीव दिवन तांची सेवा दिवन आमी तांचे खातीर आमी वावरूय जाय म्हण देव आशेता आनी असल्या वेळार आमी केदींच भेदभाव करचो न्ही सुरविल्ल्या क्रिस्तांव मध्ये असल्या सुन्नात केल्ल्या इस्रायलितांनी जुदेवांनी म्हळें सुन्नात करिनातल्यांक आमी पयस दवरिचय पूण जेन्ना कर्नेलियो म्हणलो वय तो एक जुदेव न्ही तो एक इस्रायलीत न्ही पूण तो समिया जेजूक स्वीकार करता तर पेद्रूक आपोवन धाडटा पेद्रू ताच्या घरा वचून मागणें करतना पवित्र आत्मा कर्नेलियोचेर आयलो मात न्ही थंयसर हजारांतल्या सर जुदेव न्हय आसल्या लोकांक ती आयलो आनी तांच्या मारिफा सुवार्ता परगट जाली बऱ्या गवळ्याची बरी सुवार्ता सोडवण सुडका सासणीक जिवीत सडानी सड परगट जालें आनी आज मोगाचेनो आमी आज भारत देशांत आमी आसाव आमी कोंकणी क्रिस्तांव आमी जुदेव न्ही आमी सुन्नात केल्ले न्ही तरी बऱ्या गवळ्या ताच्या हिंडाचे शेडयो आमी जावन आसाव देखून आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना त्याच भोव पवित्र येवकरिस्तान जेजू आपणाचोच जीव आपणाचेच रगत आनी मांस तो येवकरिस्त आमकां दिता आसतना ताका सेवन जेजू बऱ्या गवळ्या आमी बरे गवळी जावन आमचें जिवीत देवाक मानवा सारकें जियोंक देवाची कृपा आमी जण घेवया आमेन. गीत नंबर C34 C34 मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या दाबान पेटो हाडून आयल्या कानिको हे बापा मोगन भक्ती पोनान आमी येता वायन गुणो भेटून दिता सर्व आमचे समर्पिता आशीर्वादित कर म्हणून मागता. भावा भयणीनो आमी भेटोवचे हे मेसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या संवाद सवय आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवय सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तें बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयशेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. भो पवित्र बापा जेजू कुर्सार मरोन पुनर्जीवन जाल्ल्या शिवाय आनी सरकार महिमेन सडल्या बगार पवित्र आत्मा आमचेर देवलो नाचलो देखून बापा तुज्या पुताच्या मरणा पुनर्जीवनपणांनी सर्गा प्रवेशा खातीर आमी तुका अर्गां दिता आनी हो पास्काचो गूढ संभ्रमून हे बलिदान भेटयता ताचे वरवीं आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर म्हण मागता क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अधिक करून ह्या उत्तम पास्काच्या काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली सासणाच्या जिविता जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक उगडली दारां सर्गीची आमा पातक्यां ताज्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताज्या पुनर्जीवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजाता देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार
निरंतरी गायतात तुझे मुखार. Povit, 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 तळपारांचो सर्वेस पोतो. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान, पुसगी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय, पुसगी तुका जय जय. बापा तू खरोच पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता. जाऊन दिती आमकां आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत. आपल्याच कुशेन कष्ट मरण सुसंगवेच्या आधी समियान जेजून आपल्या भोव पवित्र हाताने उंडो घेतलो. तुका ताणे दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळे, हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. त्याच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळे, तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सासणीक हराराचे हे रगत, पातकांचे बक्षाणे मेळच्या तुमचे पासत आणि समेस्त मनशां पासत तें वारवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा भोवली, तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणासानी पुन्हा जिवांतपणासा आमी भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत असो उंड आणि सोडवणची कास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आणि तुझ्या इश्टागातीत मेल्ल्या समेस्तांक तुझे परजलीत मुखामोल फालोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांचे दया कर आमी मागता. आमकां मोरये देवाच्या माये संगती भाग्यवंत धर्मदूता आणि सहरुखाली तुका मनवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवन दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंधन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडंदरा जेजूची शिकोवण स्वीकार कर. ताणेंच बापा लागीं मागोवंक शिकयल्या बरी आमी मागोया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्काय दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां
तुझे उदार काकोतीन सर पातकांतले सुटय आणि सर्व आकांतांतले वाटय त्यालाच वडकी पदवी आणि महिमा तुझी सस्तांच्या ससना समियान जेसू क्रिस्ता तुवें तुझ्या धर्मतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळले आमच्या पातकांचेर न्ही पण तुझ्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आणि आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ जो जियेत आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या समियान जेसू क्रिस्ताची शांती समाधान आणि संतोष सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमचे सगळे असो माया म्हाका सगळ्यो शांती समाधान संतोषान आमी वांटून घेवया शांती तुमकां समाधान तुमकां पीस शालोम देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो आमचो समी जेसू क्रिस्त ताची कोड आणि रगत आमकां दिता ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी तुम्ही तुमचे धरूनचे म्हाका पवना म्हणजे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आणि रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू आमेन सोमी मुजो गोळी कांयच नावू नये म्हाका तने तनासले कडेन सर दिता म्हाका प्रार्थोया भोवमोगाळ बापा तुझ्या भुरग्यांचेर तुझे दयाळ दिश्ट घाल आणि पास्काच्या संभ्रमणेन तुझ्या सासनीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलाय तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडे रक्तान दिसान दीस पोसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान आत्म्या कुडे सयत जेजू बराबर महिमेवंत कर क्रिस्तमच्या समया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सगळे असो आणि सर पदवे दार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन. अधिक मोगाच्या नौकडा सरा कोंगणी रेतेर करूंक आशेतले येवच्या हप्त्यान म्हणजे मेयाची 3 तारीख आयतारा सांजेर 5 वरार थावन हांगासर कोंगणीची विशेष सुडकेची पुनर्जीवनपणाची म्हणजे पास्कांची पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाची आंतरी बरी भलायकेची इनर हिलिंगाची विशेष रेतेर आसा 3 तारखेतावन 7 तारखे पर्यंत आयतारा सांजेर 5 वरां ह्या रेतेरीचो सुरवात जाता ब्रेस्तारा दीस दनपरां 1 वरां पर्यंत रेतेर आसा मग तुमच्या पैकी कोणाय दुर्बळी आसात हांगासर रेतेरीचे पयशे दिवंक जायना जाल्यार तुमी कांय खंत काडचे नाका हांगासर येता आसतना दुर्बळी म्हण तुमी सांगल्यार मग तुमकां उचित रेतेर करूंक की हांगासर अवकाश आसा कोणी तशें रेतेर करूंक जाय पयशां वरवीं जाय जाता जाल्यार दुर्बळकाय वरवीं तांकांय तुमी आपण हाडा अशें मोगाच्यानो वय हरी एकली जेजू बऱ्या गवळ्या ते सासनीक जिवीत आमी जण घेवया विशेष आध्यात्मीक वाडवळ आमी जण घेवया आनी विशेष जावन उडासोरा मेयाची ती 23 तारीख उडासोरा ती विसरा नाका सोनवाराचो दीस वय सकाळी 6 वरांतान दुसऱ्या दिसा सकाळी 6 वरां पर्यंत पेंतेकोस्ताचे विशेष मागणें आसतलें 26 वरांचें ह्या मागण्याक तुम्ही सगळ्यांनी येजय कोटमा समेत शेजाऱ्यां सांगता समुदाया सांगता सगळ्या फिरगजकारां सांगता सगळी रात आमी मागण्यांत रातीचें जागरण करया कोणा दिसा येवंक जायना राती येवयेत आनी कोणा जाता 26 वरां हांगासर मागणें करयेत वय पेंतेकोस्ताच्या आयताराच्या आदल्या दिसा शनिवारा हांगासर एका दिसाची रेतेर आसतली आनी ताजे उपरांत रातीचे जागरणांत ते मुंदरसून वेतले तुमकां समेस्तांक व्हडा मोगान हांव स्वागत करता वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार Alleluia, Alleluia, somia kami argan divya, Alleluia, 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 somia kami argan divya, Alleluia, somiam so sodvanda, sada samso buzvanda, raktam kari ek disa diunta soada. Raktam kari ek disa diunta soada. Alleluia, Alleluia, somya kami argan divya, Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Somia kami Ergandivya Alleluia Mogal puta sove Aunquar mori Ashivadi Vamka भगीरथ पुस्तकाचे कृपे निरमका आमचे देवा आमचे दुश्मनांते बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.